म्हजो विस्वास तुजे थंय तुजो मोग म्हजे थंय सोमया जेजूक बो पवित्र सक्रामेंतांत स्वागत करया गावन हें कंदार R31 पेज नंबर 377 सोमयाक दिन वसुया बुकान पेज नंबर 377 हिम नंबर R31 विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय तुजे संगी सोमया हांव चलता तुजे थंय मोगान जियेता तुजे संगी सोमया हांव चलता तुजे थंय मोगान जियेता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय तुजो मोग सोमया रुचीक अमृत तुजो वैभव कोणाटापी तुजो मोग सोमया रुचीक अमृत तुजो वैभव कोणाटापी विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय तुजो मोग सोमया हांव नियाळता तुजी काकुथा वाशेता तुजो मोग सोमया हांव नियाळता तुजी काकुता वाशेता विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय तुजे विन्ना कोण म्हाका आसरो तुजे विन म्हाका दुसरो तुजे विना कोण म्हाका आसरो तुजे विना म्हाका दुसरो विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सोमया म्हजे थंय विश्वास
म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय, विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सोम्या म्हजे थंय. सोमयाचेर विस्वास दवरता आसतना सोमयाचो मोग आमचे थंय व्हाळून येता. तोच ह्या भोवपळी सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी अनुभव करया. आमच्या नियाळाक पळयत पुस्तकी आमी उक्त करया. उपदेशकाचो बूक आवस्वर 12, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, chapter 12 verses 1 to 2. उपदेशकाचो बूक आवस्वर 12 पहिली आनी दुसरी वळ म्हजे उपरांत तुमी सांगीत. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उगडास कर. तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदी, कश्टांचे दीस येवचे आदी, आनी म्हाका हांतू कसलेंच सूख मेळोंक ना, आनी म्हाका हांतू कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगचे वर्सां लागीं पावचे आदी, अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी, सूर्य उजवाड संद्र आनी नेकेत्रां काळकी जावचे आदी, सूर्य उजवाड संद्र आनी नेकेत्रां काळकी जावचे आदी, आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी, आनी पावसा उपरांत कुपां परतून येवचे आदी तुज्या रसनाराचो उगडास कर. तुज्या रसनाराचो उगडास कर. बोपय सक्रामेंताचेर दिसतल्या आनी ही उतरां म्हज्या तुज्या काळजांत परतून परतून आवाज करून दी. रसनाराचो तुजो सदांच उगडास दवर. तुज्या जिविताच्या सुखाच्या दिसांनी, बऱ्या भलायकेच्या दिसांनी, गम्मत आनी मजा अनुभव करच्या दिसांनी तुज्या रसनाराक तूं विसरनाका. तोच ससनाक जिवो आसो देव. दोळ्यांक तो दिसना तरी ताज्या दोळ्यांक हांव आनी तूं दिसता. कव्यान तें गीत इरुववनागी इरुवात नीनु नन्न कೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत H66 H60 आनी 6 पेज नंबर 106 पेज नंबर 106 106. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ಸಮಯಾಕ आमी म्हणया खरोच निरंतर जिवोवचो देव म्हजो हात धरून तूं चलय. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ, ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ. ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ, ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೆ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿತ್ತೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ.
ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನು ದಾಟಿಸಬಾ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ. सम्याचेर बावाट दवर, ताचेर विश्वास दवर. सर तुझ्या गरजांनी पावतलो, सर तुझी दुखां पुसून काडटलो, सर तुजी पिडा गुण करतलो. खरी एक आशीर्वाद तो तुका दितलो. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯುನ ಕ್ಷಣಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಹೊಂಬೆಳಕ ಕಿರಣವಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯಾ 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 सालुकाच्या वांजेलान 6व्या वसुरांत 19व्या वळीर आमी वाचता. जेजू थावन दैवीक सकत भायर सरन समेस्तांक गूण करतली देखून तो लोकां समोर ताका आपणूक म्हूण ओरडातलो. Gospel of Saint Luke chapter 6 verse 19. The healing power was flowing out of Jesus, and the power was healing every sick person and delivering the people possessed with demonic powers. That's why people were thronging to touch him. सम्या जेजू थंय गूण करची सकत आसली, देंवसरां धांवडोवची सकत आसली.
सर नैसर्गिक सक्तेचेर अधिकाराची सकत आसली. ही सकत समया जेजू थंय खंय जावन आयली. त्याच अवस्वरांत त्याच अध्यायांत इन दॅट चॅप्टर वर्स 12 सोमी जेजू दोंगरार सोडता आनी थंय तो सगळी रात मागण्यांत करशिता. दोंगरार सोडचें. आज जुलायची 15 तारीख आनी आयचो दीस कार्मेल सायबिणीच्या नोवेनाचो 11सो दीस, 9वो दीस. कार्मेल सायबीण म्हळ्यार कितें? कार्मेल म्हळ्यार दक्षिण आमकां उडास येजय गुडो. इस्रायलांत कार्मेल म्हणलो एक गुडो आसा. तो गुडो सोडलेले महान व्यक्ती पोरण्या तेस्तामेंतांतले जावन आसात प्रवादी एलिया आनी प्रवादी एलिशा. एलायजा आनी एलायशा हे दोग महान प्रवादी ते गुडो सोडले आनी त्या गुड्यारच रावले. ते मागण्यान जिव्या देवाचें आराधन करूंक लागले, जिव्या देवाची सेवा करूंक लागले. त्या जिव्या देवाचेच जावन जियेले आनी उपरांत तांणी प्रवाद केलो आनी वरती अजापां विजमितां तांणी केली. मोरये एक आमी म्हणटा आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मेल म्हणजे मोरी माय पवित्रपणाचो कार्मेल गुडो सोडली. आनी गुड्यार कितें आसा? गुड्यार आमी संवसारी रितीन एक उबार जाग्यार सोडटा. हो एक भायलो गुर्त, भितरलो आध्यात्मीक गुर्त. आमी पवित्रपणाच्या दोंगरार सोडा जाय. कीर्तन 20:4 म्हणटा कोण तो देवाच्या पवित्र दोंगरार उबो रावंक सकत. देवाच्या पवित्र दोंगरार उबो रावचें म्हळ्यार आमच्या आध्यात्मीक रितीन वाडावळ जोण घेवन उंच मट्टार श्रेश्ठ एका हंतार रावचें. आनी थंयसर आमी रावता आसतना खऱ्या नीज देवा थंय आमी एक जाता. आज मिसाच्या बलिदानांत पयल्या वाचपांत मोइजे होरेब पर्वताचेर चडलो. थंयसर देवान ताका ताचें नांव उगडापे गेलें. जो आसलो, जो आसा, जो सासनाक जिवो तोच देव हांवूच तो. त्या देवाच्या हजारपणांत मोइजे आपलो वेळ करशिता, देवा लागीं उलयता, देव ताजे लागीं उलयता आनी तो सगळा देवान येता आसतना पदवेन आनी सक्तेन तो बरलो. देवाच्या पदवेन आनी सक्तेन वरती अजापां विजमितां इजिप्तांत कन देवाच्या नांवान, जिवंत देवाच्या नांवान इस्रायलितांक त्या गुलामपणांतलें सोडूंक ताका साध्य जालें. मोरी माई पवित्रपणाचो दोंगर सोडली. कार्मेल मायेचें भक्तीपण आदारचें म्हळ्यार पवित्रपणाचो दोंगर सोडचें. आनी मोरी माय आमकां बसयता कार्मेल कुटुंबांत आमी एक जाल्यार म्हणजे पवित्रपणाच्या गुड्यार सोडून पवित्रपणांत आमी जियेल्यार मोरी माय आमकां संरक्षण दितली ह्या संवसारांत. मात न्ही आमी मरोन सर्गांत वयता आसतना ती आमकां मुखार मेळटली. केदें व्हर भाग आमचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सोमयाच्या एकवटांत जियोवची गरज आसा. सोमया लागीं आमी आयिल्ल्या वेळार खंडीत जावन सोमी आमकां गूण करता, बरें करता, आमचें तें असलें देंवसा दवडयता. पूण मोगाचें न्हू, संपूर्ण बरी भलायकी जोडची म्हळ्यार आमी कार्मेल कुटुंबांत एक जावचें. आमी कार्मेल कुटुंबाचें आमी जावचें. बायलो एक गुर्त जावन आसा ती बेंतीन घालची. ती केवल एक बायलो गुर्त. बेंतीन घाल्यारय घालिना जाल्यारय महत्वाचें न्ही, पूण आमचें जिवीत कार्मेल पवित्रपणाचें, दोंगराचें, पर्वताचें, भाग्यवंतपणाचें तें जायचें. आमी सोमया थंय एक जावन जियेजय. तेन्ना न्हयच आमी सोमयाची ती दैवीक सकत गूण करचे सकत देंवसारां धांवडोवची पदवी आनी सर्गींची महिमा आमी अनुभव करतले. आमचे थावनी ती सकत वळोवन हेरांक बरें करतली. आनी सोमयाचो उजवाड आमी जातले. सोमयाचे जळते दिवे आमी जातले. सोमयाचे खरे फाटलावदार आमी जातले. तर बापूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. ताचे तांव ती दैवीक सकत तुजें थंय वळोवंक तुज्या काळजाचें दार तूं उक्तें कर. तुजें मन उक्तें कर, तुजें जिवीत उक्तें कर. सोमयाच्या एकवटांत तुजो वेळ करशी. गावया आमी तें गीत. जेजू ये म्हज्या काळजान. I-32 ऑन पेज नंबर 126.
जेजुये मोजा काळजा जेजुये मोजा आत्म्या जेजुये मोजा मोना जेजुये मोजा जिविता जेजुये मोजा काळजा जेजुये मोजा आत्म्या जेजुये मोजा मोना जेजुये मोजा जिविता काळजादार उघडून सोम्यारा कोण असा तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता काळजादार उघडून सोम्या राखोन असा तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता स्वागत कर तुझ्या चिंतान, तुझ्या शब्दान, तुझ्या करण्यान, तुझ्या जिणयेन. जेजुये मोजा कष्टा जेजुये मोजा शब्दा जेजुये मोजा करणे जेजुये मोजा जिणये जेजुये मोजा चिन्ना जेजुये मोजा शब्दा जेजुये मोजा करणे जेजुये मोजा जिणये दोन्ही हात वर कर म्हणूया. काळजादार उघडून सोम्या राखोन असा तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता काळजादार उघडून सोम्या राखोन असा तुका स्वीकार करून तुझे थंय जियेता. मोगाच्यान आतां अवकाश जावन आसा आमकां, परतो अवकाश जावन आसा आमकां हेरां खातीर मागोवंक. जनन दिवस आचरतात आयच्या दिसा तांचो समेस्तांचो उगडास कर तांकां भागी जनन दिवस आमी म्हणया. हॅपी बर्थडे. तशेंच जिविताचें देणें देवान तांकां दिल्ल्या पासो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तांचेर देवाची विस्नार आशिर्वादां मागया. वालेरियन सल्डाना मँगलोर, जीवन डिसोजा वालेन्सिया आयर्लंड, रॉयलन पेरेरा थाने, मेरी पेरेरा कारकळ, शॉन स्टान्सियो दोहा कटार, विल्फ्रेड एवजीन डिसोजा, अनिता फर्नांडीस, चेतन डिसोजा पुत्तूर. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां अनुभव केल्लीं. स्टीफन डिसोजा वालेन्सिया, जॉन लेविस संताकट्टे, हॅरल्ड पेरेरा थाने, विटा पायस थाने, अल्ड्रीन जॉय डिसोजा शंकरपुरा हांच्या संगी मेळोवन देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या अर्घ आनी होगलाप तुका आब्बा बापा, अर्घ आनी होगलाप तुका बाबा अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. अर्घ आनी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या. आपल्या त्या सांवा खातीर मागोवंक उलो दितात. आश्विन आनी क्रिशल, अनिता फर्नांडीस सांगात आसा आमी मागया. सबार जाणांक काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणें ना, दीस आनी रात घोव बायल दुखांक लयता. तांचे पासत आमी मागया भुरग्यांचे देणें बेगीन फावस जावचे खातीर. आनी सबार जाणांक सबार तरांची पिडाक दोस्तां, स्त्रियांक, भयण्यांक म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना, फायब्रॉइड्स आसात, ओवरीसान, गर्माचे समस्या आसात, तांचे पासत आमी मागया. गांठी दूख आसा, दोंपरा गांठी अशे इस्तरान दुखतात, चलोवंक जायना. पेंगटाची दूख आसा, पाठीचे खणो दुखता, बुजांची दूख आसा, स्पॉन्डिलायटीस आसा, थायरॉयडाचे समस्या आसात, भावळे अस्कत जाल्यार भावळे वयर सकला वचनात, तकली पडापड आसा, मायग्रेन हेडेक, कान दुखचे, काना भितर आवाज येवचो, वर्टिगो समस्या आसा, मानसीक समस्यांनी सबार आमचे भाव भयणी कश्टान आसात. वखद घेतात तरी कांयच फरक पडना, राती न्हीद पडना, कितें कितें चिंतना येवची, जीव घात करया म्हण जावचें, सगळ्या आंगार मोयो सरलेल्या बरें जावचें, सगळ्या आंगांत हुलोप येवचो,
जिरवण्याचे समस्या आसा सबार जाणांक गॅस ॲसिडिटी गॅस्ट्रायटीस थोड्यांक न्हीद येता दांताचेर न्हीद येता न्हू रगत येवचे नाकांतल्या रगत येवचे थोड्यांक सायनसायटीस प्रॉब्लेम आसात आमी आमचे सबार भाव भयणी ICUंत आसात MICUंत आसात कोविड-19 पिडे वरवीं आनी पिडा गुण जाल्या उपरांत तांकां ती न्युमोनिया जावन कश्टाता उस्वास घेवंक मोठ्या रिस्केर आसा सबार जाण ह्याच जाग सयत पाद्र्याप रिलिजियस बिस्प सबार आमचे फुडारी तांचे पासत मागया तरणाटी ल्हान भुरगीं आवय बापूय नेटत्या भुरग्यांक कोण ना जर तर ती मरण पावलीं तांच्या पासत आमी दुखां गळोवन बापूय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया सबार जाणांक बसोंक जायना पेंगटांत विशेश नाका जाली दूख थोड्यांक हाडांत इन्फेक्शन जालां आस्पत्रेंत आसा सबार दीस तांणी करशिल्ल्यात आर्थीक अडचणी आसा सबार जाणां घोव बायलां एकामेकांत मेकळीं जाल्यान घोव आनी बायल दुखां गळयतात पूण सांगात येवंक तांकां जायना देंवसार सैतान तांकां बोगसून सांगात येवंक सोडिना देंवसाराक धांवडय समया म्हूण आमी मागया सर काजारी जोड्यान माया मोगान एकवटान जिवन भुरग्यांक आदर्श आवय बापूय जायशी आमी मागया पांयांची दूख आसा थोड्यांक तांच्या खातीर आमी मागया व्यापार वहिवाट बंद पडला सबार जाण आसा सबार जाणां आर्थीक अडचणी आसा काम सोदतात काम मेळना परिक्षेंत बरींची भुरगीं आसात परिक्षेंत पास जावचे खातीर आमी मागया परगांव वचून दुसऱ्या गांवां वचूंक म्हाका आशेन आसात तांच्या खातीर आमी मागया सांगात आमी म्हणया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया सबार घरांनी मरणां जाल्यांत दुखेस्त कुटुंबाच्यान जेजून बुजोवच्या खातीर आमी मागया मरण पावल्या हर एकल्या पासत पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत आमी मागया देवादीन जॉन गोन्साल्वीस नागोरी देवादीन रिचर्ड मिरांडा ताने देवादीन अँटनी आनी क्रिस्टिना वॉल्डर मुलुंड देवादीन फ्लोरा मेंडोन्सा दहिसर देवादीन ग्लॅडविन रोड्रिगस दुबई देवादीन रॉकी डिसोजा अंधेरी देवादीन मार्सेलिन गोम्स सांताकट्टे देवादीन पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत मीस दितात देवादीन आल्फ्रेड काब्राल सांताक्रूज पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत मीस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत मीस दिता शांती नोरोना कुवेट 9व्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस अलेक्झांडर अल्मेडा देवादीन सिस्टर मर्सिटा MC देवादीन सिस्टर रोज इजाबेल MC देवादीन एवर्ती मोंतेरो आनी ॲलिस मेरी डिसोजा देवादीन स्टॅनली डिकुन्ना देवादीन पास्कल डिसोजा देवादीन रॉबर्ट पिंटो महिन्याचो मरणाचो उगडास देवादीन जॉर्ज सिल्वेस्टर मतेयास उडपी देवादीन कार्मिन लोबो देवादीन ब्रिजित पिरेरा ॲन्सलम लोबो देवादीन झेवियर पिरेरा गेल्ल्या कुटुंबांतल्यांक सरलेल्यांक आसत मिसिता हेराल्ड पिरेरा ताने तशेंच मंतेरा गेल्ल्या कुटुंबांतल्या सरलेल्या पासून मिसिता हेराल्ड पिरेरा ताने तशेंच लोबो गेल्या कुटुंबांत आनी डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत आनी पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत मीस दिता हेराल्ड पिरेरा ताने देवादीन बेजिल लेविस आनी प्रकाश लोबो देवादीन गास्पर मतेयास कुटुंबांत सरलेल्या मालकान पासून मीस दिता लीना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोर देवादीन मॅक्झिम रोशन मोरास मँगलोर पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत मीस दिता मेल्विन मोरास मँगलोर तशेंच पुलकत्रिल्ल्या आत्म्या पासत मीस दिता आस्ट्रीड राजकिन्ना देवादीन स्टॅनिस्लावस डिसोजा देवादीन लीना ब्रॅक्स निर्मार्ग देवादीन सिल्वेस्टर आनी पावलीन मिरांडा काद्री देवादीन फेलिक्स जोसेफ फेर्नांडीस बँगलोर देवादीन लिओडायस मिरा रोड देवादीन अलेक्स डिकुन्ना वकोला देवादीन आल्बर्टिना फेर्नांडीस कुवेट सरलेल्या समेस्तांक ससनाचो विशय आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस बावतांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत आमेन देमी घालया मोगाच्यान तकली बागोवया जाता जाल्यार तुमच्या जाग्यार तकली बागोवन धरणीक लागोवया साश्टांग प्रणाम आमी करया सर्गा संवसाराच्या रायाक प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर A13 पेज नंबर 24 बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतर ते आयकून आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना
येया गव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायानानी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा येया गव्यास एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायानानी अर्गा दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भौमोगाचे नाव आज भाग्यवंत बोनावेंतूर धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री असो उगडास आमी करता. सेंट बोनावेंचर तो 13व्या शतमानांत जियेलो 13th century. ल्हान आसतना तो मरणातीक पिडेंत कश्टल्ल्या वेळार सान फ्रांसीस आसिसीच्या विनवणेन तो बरो जालो. उपरांत तोच फ्रांसिस्कान मेळांत भरती जालो. विशेष जाणवाय ताणें सोदली आनी ती देवान ताका फावो केली. त्या जाणवायेन बरोवन फ्रांसिस्कान त्या मेळाचें मुखेलपण ताणें घेतलें. उपरांत धर्माध्यक्ष जावन कार्डिनाल जावन ताणें पवित्र सभेन ती मुखेलपण घेतलें. आजच्या पयल्या वाचपांत सर्वेस्पर देवूस त्या होरेब पर्वताचेर देंवन येता. जळत्या बल्या मुखांत्र तो मोइजे लागीं उलयता आनी मोइजे मुखांत्र इस्रायल परचेक तो पातकांत सोडयता. लोकांचे कश्ट देवाक कळीत आसले म्हणून पयलें वाचप आमकां संदेश दिता. नव्या तस्तामेंतांत स्वामी जेजू सक्कड लोकांक आनी आमकांय आपयता. कश्टांतल्यान वजन भोंवयतल्यान म्हजे सरसी येया. स्वामी जेजूस तो खरो नीज एक जिवंत देव जावन आसा. तो आमकां ताजे सरशी आपयता आमची दुखां पुसून काडूंक आनी आमकां सुटका सोडवण दिवंक. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत भोव भक्तीपणी आमी वांटो घेवया. सोम्याक आमी लागीं सरया. एक घडी भर दोळे धांपून आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस केल्या. कश्टांच्या वेळार संकश्टाच्या वेळार निराश जावन देवातावन सबारपोटी आमी पयस सरल्या. देवा लागीं येवन आमच्या कश्टा संकश्टां परिहार जोडच्या बदलाक संवसारी वस्तू दी आमी परिहार जोडूंक प्रयत्न केल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें आमी मागया. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्व जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भाग्यवंत बोनावेंतुराची देख घेवन सदांच खरी जाणवाय सोदून तुका वळखोंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें, हांव इस्रायलितां सरशीन वचून तांकां अशें सांगतां, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला, पूण तीं म्हाका विचारतलीं ताचें नांव कितें. तेन्ना हांव ताका कितें सांगूं. देवान मोइजेक म्हळें, जो हांव आसां तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोइजेक म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव
देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्या चड संततीक ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. वच आनी इस्रायल लोकांच्या मालगड्यांक एकठांय कर आनी तांकां सांग, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, अब्राहमाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव म्हाका दिश्टीक पडलो आनी ताणें म्हाका म्हळें, खरेंच हांवें तुमकां लक्ष दिल्या आनी जें कितें इजिप्तांत तुमकां करतात तें हांवें पळयलां. देखून तुमकां इजिप्ताच्या कश्टांतली भायर काडूंक आनी खाणानगरांच्या, हित्तीतांच्या, पेरेझितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक, मोव आनी दूद व्हाळटा त्या देशाक व्हरूंक हांवें निर्धार घेतला. तीं तुजीं उतरां आयकतलीं आनी तूं इस्रायल लोकाच्या मालगड्यां सवें इजिप्ताच्या राया सरशीं वच आनी ताका अशें सांग, सर्वेस्पर हेब्रेवांचो देव आमकां भेटला आनी आतां आमी 3 दिसांची वाट चलोवन आरण्यांत वचोंक आनी थंय सर्वेस्पर आमच्या देवाक बली भेटोवंक तुवें आमकां सोडून जाय. पूण इजिप्ताचो राय आपल्या एका बलिश्ट हातान बोल केल्ल्या शिवाय तुमकां वचोंक सोडचो ना म्हणून हांव जाणा. देखून हांव म्हजो हात उबारतलो आनी सर जिन्साच्या अजापां करून इजिप्तांत शिक्षा तांकां लायतलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचोंक सोडतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक वाखाणा ताचें नांव हरसिया. पर्सा मदें ताची कार्यां प्रगट करा. सर्वेस्परान केल्यांत असर्या विजमितांचो उगडास करा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक सदांच हाडा. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. ताणें केल्ले बसवणेचो हजार तकल्यां पर्यंत ताणें केल्ल्या सोल्ल्याचो सदांकाल ताका उगडास आसा. ताणें अब्राहमासोवें केल्लो करार इजाक सपूत घालून दिल्ली भास आमी आज उडास काडटा. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. आपले परजेची संतत ताणें वाडयली. तांच्या दुस्माना प्रास चड बळवंत तांकां केली. इजिप्तकारांनी आपले परजेचो द्वेश करिशें आनी आपल्या सेवकांक वंचन करिशें तांची काळजां ताणें दारून केलीं. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. उपरांत आपल्या सेवकांक मोइजेक ताणें धाडलो आनी आपले विंसून काडिल्ल्या आरोनाक ताचे सोवें. तांचे मरिफात आपलीं विचित्रां ताणें दाखयलीं. हामाच्या गांवांत आपलीं महत्कार्यां ताणें परजळायलीं. श्लोक. सर्वेस्पराक जय जय. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. येया म्हजे सरशीं समेस्त तुमी कश्टांत येयल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो matewa परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या येया म्हजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वाजान ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वोजें हळू. देवाचे उतार है वाखणी तुका क्रिस्ता. हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून, भरोन वमतांच्या मापान तें तुमकां मेळो म्हण. समी जेजू तेय म्हाका तुका भरोन वमतांच्या मापान जिवीत, लायफ इन इट्स फुलनेस मेळा जंय तर आमी कितें करी जंय. आयच्या वांजेलांत समी जेजू आमकां स्पश्ट करता. येयात तुमी म्हण तो पयलें म्हणटा, येयात तुमी. दॅट इज वी मस्ट कम टू जिजस. कम टू मी ही टेल्स अस. आमी ताजे सरशीं येचय. दुसरें, वजन वयतल्यानो आनी कश्ट तेल्यानो वी मस्ट रियलायज दॅट वी लेबर अँड वी आर अंडर हेवी बर्डन. आमच्या जिवितांत आमकां टेन्शन, वारीस, चिंता, हास्के हुस्के जायते आसात हें आमी जाणा जायचें. आनी सोम्या लागीं येता आसतना सोमी आमकां विशेव दिता. तिसरी संगत विशेव म्हणजे दैवीक संतोश, दैवीक शांती आनी दैवीक मोग तो आमकां दिता. देखून ह्यो 3 संगती आनी पवित्र आत्म्याची फळां आमी अत्रेगान ताणे जय. कशें आमी जोण घेता तें भरोन वमताच्या मापान जिवीत. चवथो विशय समी जेजू म्हणटा, म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया. हाचे आप आमकां जाता. ताचें जू आमच्या खांद्यार घेवचें म्हळ्यार पयलें आसलें वजन. जेजू उणें करतना नवें वजन आमकां दिता गी म्हणून. जेजू दिवचें तें वजन तें न्ही जावन हळू आनी होगुरू. कित्याक ताणें दिवचें तें वजन कुरपेचें. आमी कुरपा वयल्या वेळार आमकां ती जड जायना. वी मस्ट कॅरी ग्रेस. वेन वी कॅरी द ग्रेस, ग्रेस कॅरीज अस. कुरपा आमकां हुकल धरता आनी ती कुरपा कितें जावन आसा. समी जेजू ही उतरां सांगच्या इल्ल्या वेळा पयले त्या आवस्वरान मातेवाच्या वांजेलान त्या आवस्वरान आमी वाचता. समी जेजू देवाक आपयता, बापा सर्गा संवसाराच्या धनिया. म्हणजे देवाक आब्बा बापा म्हणून आपोवची कुरपा हांवें आनी तुवें ववयचें. तितलेंच. जेजूक आमचो व्हडलो भाव करून घेवचें. तेन्ना ताचे थंय म्हाका तुका सोडवण मेळटा. वी मस्ट मेक God our Father, Jesus as our elder brother who redeems us. देव कोण जावन आसा. पोरण्या तस्तामेंतान मोइसेक होरे पर्वताचेर देवान स्पश्ट केलें, जो आसा तोच हांव, आय एम हू आय एम. ताचें संपूर्ण परिपूर्ण ट्रान्सलेशन भाशांतर मोगाचें न्हू आमकां करूंक असाध्य. पूण थोडे संगती आमी जाणा जायचे. ताचो अर्थ कितें, जो आसा तोच हांव पयली संगत जावन आसा. आमी उगडास धरचें. आमी जें कितें जावन आसा खंयच्याय दुसऱ्या संगती वरवीं, म्हणजे आमी जीव आसा तर आमकां ऑक्सिजन आसा, ऑक्सिजना वरवीं आमी जीव आसा. उदक आशिल्ल्या वरवीं जीव आसा. वारें आशिल्ल्या वरवीं आमी जीव आसा. आमी खाता देखून आमी जीव आसा. पूण देव तशें न्ही. देव ताचेच स्तकी ताचेच थंय तो जीव आसा. ही इज अलायव बाय हिमसेल्फ. दुसरें जावन आसा, देव म्हणटा हांव आसलो आसा आनी सासना जीव. देवाक भूतकाला, वर्तमान काला आनी भविष्यत काला, पास्ट टेन्स, प्रेझेंट टेन्स आनी फ्युचर टेन्स ना. देवाक हर एक आतां आनी ह्याच घडयेक, हियर अँड नाव, सोर काळ आनी शेकडे ताचे जावन आसात. तिसरें जावन आसा तिमोथी बरल्या पयल्या पत्रांत 6व्या वसरान 16व्या वडीर आमी वाचता. सर्वेस्पर देव अघम उजवाडांत येता. गॉड लिव्स इन अनफॅथमेबल लायट. तोच अमर. ही इज अलायव फॉर एवर. त्या देवा सरशी आमकां वचोंक असाध्य आनी तो सासनाक जियोवचो देव जावन आसा. चवथो विशय देव म्हणटा हांवच आल्फा आनी ओमेगा. हांवच आरंभ आनी शेवट. आमकां एक आरंभ म्हणून आसा आनी आमकां एक अंत म्हणून आसा. पूण देवाक तें आरंभी ना, देवाक तें अंती ना.
आमी जर तर चवी विशयी आमी हालता जाल्यार आमकां एक सक्तीची गरज आसा. ल्हान आसतना आमी जीव उरल्या कित्याक आवय थावन तिचें मांस आनी रगत आमकां मेळ्ळें. आमी जल्मल्या उपरांत आवयचो पानो आनी उपरांत आमी वस्तू केल्यो, जेवणाच्यो वस्तू केल्ल्यान आमकां सकत आयली आनी त्या सक्तेन आमी कितेंय वावर करता. देव कितेंय वावर करीचे जाल्यार ताका दुसऱ्या सक्तीची गरज ना, ताचे थंयच ती सकत आसा. आनी ह्या देवातय जो आसलो जो आसा सो आसना जिवो त्या देवातय एकवटा जाय. मोइजे त्या देवातय एकवटलो, ताचे तावन अजापां विजमितां जाली. फारोवाच्या त्या बळवंत हातांत थावन सुडका जावन इस्रायल परजा बसयल्या गांवा पावली. आमच्या जिवितांत संवसाराच्या त्या पातकाच्या गुलामपणांतली सुडका जावन सासणीक जिवीत जोडीचे जाल्यार समया जेजू लागीं आमी येजय. आमचें वजन आमचे कश्ट जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरी जाय. आमचे हास्के हुस्के ताच्या पांयां तळा आमी दवरी जाय. ताचें जू आमच्या खांद्यार घे जाय. म्हणजे देवाक आमच्या आब्बा बापा म्हण आपय जाय. समया जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून स्विकार करी जाय. आनी खरी शांती सासणीक आशिर्वाद आमचें जातलें. आमेन. मोला दिग्दिर्वे बंगारू पे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मोजे देने तुझे अर्पिता गे दुनिया संतोष उल्लास मोजे जिनिये सो उंड्या सोवे भेटून दिता कष्टानी वार मोजे कुडीसो वायना सोवे भेटून दिता मोला दिग्दिर्वे बंगारू पे ना सोम्या मोजे लागी जीवन मोजे देने तुझे अर्पिता गे दुनिया. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हे मेसाचें बलिदान आमच्या सर्व गरजा आनी त्या सवा समेत सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाक्या पयसाच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. ह्या उंड्या सवें आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब, आमचें म्हणल्यार सर्वस्व देवाक आमी भेटोवन दिवया. ह्या कालसींत सर आमच्यो गरजो आनी विशेश जावन ह्या दिसांनी आमकां आसचे कश्ट संकश्ट आमची दुखां आमची भिरांत कावजिणी सगळी देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस्परा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका वपताव. ती तूं दयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हे आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आमी तुका धीन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन धर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान संपूर्ण करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं ताका साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारां सो सर्वेस परतू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच बरी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्था सो घुट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं अचानक मरण पावल्या समेस्त आमी उडास करता. फुलगत त्या सर आत्म्याचो उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसडीत मुखामळ पळोवन फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजयतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत सांत बोनवेंचर आनी स्वर काळी तुका मानवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्वेच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्गींच्या बापाचें राज आमच्या मदें येवच्याक आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायटा विघ्नांतले आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतले सगळ्या मनशा कुळांतूं निवार. आमच्या जिवितांत तूं आमकां सवस्त दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर वायट सवयांतलें पातकाच्या वंदवण्यांतलें तूं आमकां सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रसभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगा असो करतो हास्त्या तोंडान आमी वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेम घेता. ती आमचे जडती आनी कॅस धाडीन जावं.
तुमच्या काकूतन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकाद दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळां ती सर्व सुभागी. सुम्या तुमच्या भितरच्या म्हाका फावना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. कुंभाराचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E15 पेज नंबर 55. मोजा मोगान बरो सोमया काळजांत येताय तुकाच म्हाका दिवो जिनी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत ये मोन मागता म्हाकाच तुका दिवो तुजे तयेक जाता स्वागत मोगाळ सोमिया. आमी दोळे धांपया आनी अत्रेकाच्या कुंभाराच्या मागणे आमी म्हणया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोवपळी सक्रामेंतांत तूं बोपय सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय. खरोच हजर आसा. म्हाका तूं तुजे सरशी आपयताय. म्हाका तूं तुजे सरशी आपय. म्हज्या जिवितांतलें वजन म्हज्या जिवितांतलें वजन आनी म्हजे सर कश्ट आनी म्हजे सर्व कश्ट तुका समर्पण दिवंक तुका समर्पण तूं दिवं म्हाका उलो दिताय. तूं म्हाका उलो दिता. सम्या जेजू सम्या जेजू म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत आध्यात्मीक थरान आध्यात्मीक तूं थरान ये आनी राव. तूं ये आनी राव. म्हजें वजन हळू कर. म्हजें वजन हळू कर. म्हजे कश्ट संकश्टांक परिहार दी. म्हज्या कश्ट संकश्टांक परिहार दी. म्हजीं दुखां पुसून काड. म्हजीं दुखां पुसून काड. तुजें जू हांवें खांद्यार घेशें कर. तुजें जू हांवें खांद्यार घेशें कर. देवा सर्वेस्पराक देवा सर्वेस्पराक म्हजो बाप म्हूण हांवें स्विकार करीशें कर. म्हजो बाप म्हूण हांवें स्विकार करी. तुका म्हजो एकलो सोडवणदार म्हणून तुका म्हजो एकलो सोडूनदार हांवें मानून घेशें कर. हांवें मानून घेशें कर. अशें जिविताच्या वाटेन अशें जिविताच्या वाटेन म्हाका सुरक्षीत चलय. म्हाका सुरक्षीत चलय. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उगडासा उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. फाल्यां शुक्राराचो दीस सांजेर 2 वरांची लायव्ह सिदा प्रसारीत रेतीर आसतली आनी फाल्यां कार्मेल सायबिणीचें फेस्त आमकां सांगाता मेळोन रेतेर करूंक आनी कार्मेल दोंगर पवित्र गुडो सोडोवंक देव आमकां एक वर्तो कुरपेचो अवकाश दिता. तर फाल्यां सांजेर आमी सांगाता मेळया. वचोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे होडुकार. Alleluia, Alleluia, Somia kami अर्घां दिव्या. Alleluia, 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 Somia kami अर्घां दिव्या. Alleluia. सोमी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुजवणदार. सोमी आमचो सोडवणदार सदांच आमचो बुजवणदार. राखता आमकां हर एक दिसा दिवताचो आदार. राखता आमकां हर एक दिसा दिवताचो आदार. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्घां दिव्या. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्घां दिव्या. Alleluia, सोम्याक आमी अर्घां दिव्या. Alleluia.